नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक दिल्यो 3 गॅरंटी। गोंयांत लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करपा बरोबर कॉन्फरन्स पर्यटनाची राबयतले संकल्पना। 2070 मेरेन भारत जातलो कार्बन उत्सर्जन मुक्त। सौर उर्जा बायोफ्युलाचो वाडयतले उपेग, सांगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निधी गैरवापराच्या आरोपा उपरांत मंत्री गावडेच्या गाळयांचो ऑडिओ व्हायरल। आदिवासी कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षांकडेन उलयतना वापरली नाका जाल्ली उतरां। काँग्रेसीची मंत्री गोविंद गावडे आड पणजे पुलिशेन कागाळ एफआयआर नोंद करपाची केली मागणी। रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाला चिखली सुरू आसा जमीन खणपाचो प्रकार। बॉक्सायट काडिल्ल्याचो विर्यातो फर्नांडिसाचो आरोप। आदल्या संचालकाचे स्वार्थाक लागून गोवा डेअरीची लागल्या वाट। सरकाराची प्रशासकीय समितीचे कारभाराची कांय दूधकारांकडल्यान तुस्त। आता खबरो विस्तारांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मडगांवच्या सभेंतल्यान गोंयकारांक 3 गॅरंटी दिल्यो। गोंयाक लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करतलो, तेच बरोबर गोंयच्या पर्यटनांत आनीक वाड जावची म्हूण गोंयांत कॉन्फरन्स पर्यटनाची संकल्पना राबोवपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें सांगलें। मडगांवचे सभेंतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयकारांक संबोधीत केलें। गोंयांत मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपा बरोबरच गोंय लॉजिस्टीक तशेंच शिक्षणीक हब करपाचे दिश्टीन सरकार काम करता। गोंयांत इको पर्यटनाक वाव मेळचो होवूय आमचो उद्देश आसा। गोंयाक नव्या स्वरुपाचे पर्यटन थळ म्हणून विकसीत करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। हमारी सरकार गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमने जो गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उससे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुड़ रही है। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। हमारी सरकार गोवा को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में प्रमोट कर रही है। यहां के कई संस्थान देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आज जो नए संस्थान शुरू हुए हैं वो भी गोवा के युवाओं को देश में बन रहे नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। गोंय हे आकारान ल्हान असले तरी सामाजिक विविधतायेचे बाबतीत गोंय हेर राज्यां खातीर आदर्श उदाहरण जावन आसा। गोंयान हिंदू, क्रिस्तांव तशेंच मुस्लीम भाव एक तरान रावतात। देखून एक भारत श्रेष्ठ भारताचे हेच खरे उदाहरण आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य धर्मों के लोग जिस तरह गोवा में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अद्भुत मिसाल है। साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए
1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं, तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 2070 मेरेन भारत पुराय प्रदूषण नाशिल्ल्या उर्जेचो वापर करतलो। शाश्वत उर्जेन भारत येता त्या कांय वर्सांत $66 बिलियन गुंतवणूक करपाक आसा। भारताची उर्जेची मागणी 2045 वर्सा मेरेन डबल जातली आनी परवडी उर्जा मेळोवपा खातीर भारत देश धडपड करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें। We are meeting at a crucial juncture in the global economy. Amongst the multiple crises that we and the world faces, one of the major challenges in the energy sector is to simultaneously address issues of availability, affordability, and sustainability whilst prioritizing energy security. Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. This year, we have 900 exhibitors, which is 30% more than last year. And we will be hosting over 35,000 attendees, 350 global companies, ministers from different governments, country pavilions. All this is now part of the India Energy Week platform. कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का
निवेश होने जा रहा है। हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा। आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आमच्या देशात असंख्य असे विश्वकर्मा असतात जे खूप कष्ट करून आपल्या हातात संसाधनांनी वा उपकरणांनी अशो काय गोष्टींची निर्मिती करतात जातूंतल्यान आमचो देश घडटा. आमच्याकडे लोहार, कुंभार, शिल्पकार, भांगराकार अशा असंख्य कारागीर लोकांची वळेरीच आसा. या सगळ्या विश्वकर्मांक आणि त्यांच्या कष्टांक आधार दिवपा खातीर देशात पहिल्याच खेपी वेगवेगळ्यो प्रोत्साहन येवजण्यो हाडल्यात. 77व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें पारंपारीक कारागिरांक खातीर विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान येवजण जाहीर केली. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ही भारताची पहिली अशी येवजण आसा जी समाजातल्या दरेका ल्हान वेवसायीक पारंपारीक कारागिरांक तांच्या पारंपारीक वेवसायाचे प्रमाण वाडोवपाक निमणे घटकां मेरेन घटमूट करपाक मजत करता. विश्वकर्मा येवजण सुरू करपाचो हेतू सामकोच असो व्हडलो आसा, जशें की भारतात रावपी सगळ्या कारागिरांक विश्वकर्मा म्हणून मान्यताय दिवप आनी तांकां वेवसाय आनी हेर फायद्यांत आर्थीक मजत दिवप. तांकां वेळच्या वेळार वेवसाय, उद्देग संबंदात शिक्षण दिवप आनी तांची कुशळटाय वाडून तांकां चड प्रभावी करप. उत्पादनात वापरिल्ल्या सगळ्या उपकरणांचे आधुनिकरण आणि उत्पादन कार्यक्षमताय, उत्पादकता आणि उत्पादनांचो दर्जो वाडोवप. विश्वकर्मा येवजणेकडेन संबंधित लावार्थ्यांक उण्या व्याज दरात रीण दिवप आणि व्याज दरात तांकां सवलत दिवप. वा आता तुजो घराब्यान पासून चलत येयल्लो वेवसाय ह्या विश्वकर्मा येवजणेक तूं कसो पळयता? ह्या विश्वकर्मा योजनेक खऱ्यान एक बरो आमकां एक प्लॅटफॉर्म को घालून दिला गव्हर्मेंटान. ह्या संदीचो लाभ आमच्या गोंयकारांक घेवचो. न्हू आमचो वेवसाय आमच्या बापायन स्टार्ट केल्लो तो आमी फुडें चलयता. तशेंच ह्या युवा पिढीन जर तेजो लाभ घेत ह्या विश्वकर्मा योजनेचो जाल्यार तो सगळ्यांक बरो जातलो. कोण बेकारी आसा तीच मातशी कमी जातली. विश्वकर्मा येवजणेकडेन संबंधित लावार्थ्यांक डिजिटल सशक्तीकरणाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर डिजिटल व्यवहाराक शिक्षण आणि तांकां प्रोत्साहन दिवप. विश्वकर्माच्या उत्पादनांक चड खरेदी आणि तांच्या ब्रँडाचो प्रचार आणि बाजारात वांटो घेवपा खातीर एक तांकां मंच उपलब्ध करून दिवप. केंद्रान 17 सप्टेंबराक सुरू केल्ले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेक 2.5 म्हयन्यांतूच 21 लाखाच्या वयर अर्ज आयले. ह्या येवजणे वरवीं 5 ते 7 दिसांचे मुळावे प्रशिक्षण आणि दर दिसा 500 रुपयाच्या स्टायफंडा सयत तांकां प्रशिक्षणाक हजर रावपाक मेळटले. तातूंत तांकां आधुनीक सामान, नवे तंत्रगिन्यान, डिजिटल आणि आर्थीक कौशल्याची
वळख करून दितले. प्रशिक्षण घेतल्या उपरांत तांकां त्यांच्या व्यवसाया संबंधात आधुनिक सामान खरेदी करपाक 15,000 मेरेन टूल किट दितले आनी तांचो व्यवसाय उबो करपाक 8% कमी व्याज दरात 1 लाख ते 2 लाख अतिरिक्त लोनूय मेळटलो. अशा तरेन पारंपारीक कारागिरीत वांटो घेवपी व्यक्तींक आधार दिवपा खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला आनी तांच्या फुडारपणा खाला सरकारान हाडिल्ली ही वचनबद्धताय अशी येवजण आसा. विसवा उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. सभापती रमेश तवडकार हांणी अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी अनुदानाचो दुरुपयोग केल्ल्याचो आरोप केल्लो. मंत्री गावडेचेर निधीच्या गैरवापराचो आरोप आसतनाच तांचो आनीक एक ऑडियो व्हायरल जाला. ह्या ऑडियोन मंत्री गावडे आदिवासी कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षांक नाका जाल्ली उतरां वापरता हें आयकुपाक येता. हॅलो, हय. तो प्रोग्राम एक सेवा म्हणून NGO आसा फोणे. त्याच्या थ्रू तो आमी आमचे गो स्टेट SC/ST कमिशन प्रोग्राम करता तो. कोणी तुम्ही SC/ST कमिशन करता? हय, आमचो SC/ST कमिशनर तो. कितें उद्देश त्या सेवाचो? हे ते सगळे आमचे वेलफेअर स्किमी आमचे हे सांगतले, आमचे सगळे इंटरॅक्शन बी आसतले सेशन. तितून तो प्रोग्राम सगळो आमचो कमिशनरान हे केला, फायनलायज केला. कितें म्हणटा? कितें उद्देश कितें काय म्हणटा? कळना सर म्हाका कितें म्हणटा. नाही, सेवा म्हणटा ती कसली सेवा तुम्ही? तो NGO पण तो NGO आमचो प्रोग्राम करता गोवा ST/ST. तुका हांव एक सांगता तुम्ही प्रोग्राम खंय करता तो खबर आसा तुमकां? फाल्यां कार्यक्रम जावपाक जायना आनी तुमी थंय येवपाक जायना. CMा बीन सांग वचोन. पयलू सांग तुका हांव. तुम्ही ते म्हाका लागना रे. तुम्ही गेले सगळे. डायरेक्ट सांगता हांव डायरेक्टर. अरे माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कार्यक्रम करता ST/ST कमिशन. थंय सरपंच ना, आमदार ना, मंत्री ना. तुमकां दाखोवपाक जाय राजकारण करपा खातीर तुमकां. कार्यक्रम म्हणटा तो थंय जावपाना. पयलो सांगता. बरें, हांव कमिशनरा कडेन उलयता सर, चेअरपर्सना कडेन. कार्यक्रम म्हणटा तो तू कमिशनरा कडेन उलय नाल्यार आनी कोणा कडेन उलय आनी सांग रमेश तवडकराक बीन कितें सांगपा तें. CMाकू सांग, ह्याच शब्दान सांग. सर पण तुम्ही वायट उतरां उलोवपाची ना सर. ना वायट उतरां. अरे तू एक डायरेक्टर मरे. तू कार्यक्रम करता. तो प्रोग्राम चेअरपर्सनान सिलेक्ट केला. माझ्या मतदारसंघात ST/ST कमिशनाचो कार्यक्रम जावपाक जायना. वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय? फाल्यां तुका एक सांगता, बोवाळ जातलो. हा तुमचे तुमची कार्यक्रम तुम्ही म्हाज्या मतदारसंघात करूनच दाखया. सर तुमची हांव मेसेज चेअरपर्सनाक दिता, पण वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय सर? हय, म्हाका एक सांगता. अरे तू एक डायरेक्टर, तू हे मरे. अरे तुमकां कळपाक जाय मरे. कळपाक जाय मरे तुमकां. तुम्ही सगळे हे करता. कितें उलोवपाक जाय, कितें उलयता तुम्ही? अरे हेजे पयलू तुम्ही सगळ्यांक बायपास केले. आज येदे व्हडले प्रेरणा दिनाक तुम्ही आमगेले उठाक बायपास केलो. हांव वड्डी रावलो. प्रेरणा दिनाक उठाक बायपास केलो कोणी सर? गाल पळय मरे. नॉट प्रेरणा दिन, सॉरी. तुगेले SC/ST कमिशनाचो आमी कितें करता तो कार्यक्रम कितें करता जो दोनी उठान जॉईंट करपाक आशिल्लो तो तुम्ही मायनस केलो. नॉट प्रेरणा दिन. SC/ST कमिशन तुम्ही एक कार्यक्रम करता. फायंड आउट करा. विद्यार्थी संमेलन. नॉट विद्यार्थी संमेलन, नॉट प्रेरणा दिन. एक कार्यक्रम केलो तुम्ही उठाचे जॉईंट. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना हांव सगळे उठाक घेवन आमी कार्यक्रम करताले. तुम्ही ते मायनस करून उडयले. कोणाच सांगण्या वयल्यान केलं तुम्ही हे? खंयचो प्रोग्राम तरी सांगा. हांव तुका सांगता राव, लक्षान येना. एक सांगता, कार्यक्रम म्हणजे तो माझ्या मतदारसंघात जावपाक जायना फाल्यां. तुमकां पयलूच सांगता, कॅन्सल जावपाक जाय आनी ते संस्थेक म्हणजे ते सपोर्ट जावपाक जायना. बरें सर, उलोवपाक कोणा कडेन उलय. कार्यक्रम जावपाक जायना. लक्षान धर.
हांव चेअरपर्सना कडेन उलयतां सर. उलय चेअरपर्सनाक सांग, चेअरपर्सनाक सारकी इन्स्ट्रक्शन दी, ऑफिसान येवन कापतलो म्हणून सांग धरून. कितें रे तुमी कोणाचे? अरे तुमकां मात कळपाक जाय खंयचे कार्यक्रम करता, कितें कार्यक्रम करता. बरें सर पळयता. आणि फुडें म्हाजे मतदारसंघान बीन कितें करता आसतना म्हाका कळपाक जाय. पयलू सांगता. बरें. टाळ मृदुंगांचो गजर ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत कारापूरच्यान 40 वारकऱ्यांनी चलत पंढरपूरची वाट धरल्या. माघवारी निमतान हे वारकरी पंढरपुरा वतात. 13 दीस चलत वारकरी ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाच्या बॅनरा खाला आणि तुळशीदास गावकर हांच्या फुडारा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपुराची वाट धरल्या. या वारकऱ्यामदी जाणटे आणि बायलांचोय आस्पाव आसा. कारापूरची ग्रामदैवत श्री शांतादुर्गा देवी आणि हेर देवांचे आशीर्वाद घेतल्या उपरांत विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत वारकरी मार्गस्थ झाले. शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाचे माघवारीचे हे अंदूचे दुसरे वर्स. पांडुरंग त्यांना जर भेटता म्हणून पळून वयता दिवस तशी. कशी वयतात तुम्ही? चलून वयता, वारीक वयता. कितले दीस लागता? 13 दीस लागता. 2 दीस थंय रावता आमी. म्हणजे आता पोरच्यान सुरू जाल्या हांगासल्यान मागवारी? हय, पोरच्यान सुरू जाल्या. पोरू गेल्ले तुमी? पोरू गेल्लो. कशें दिसता तुमकां वारेक वयता तुमी? बरें दिसता आनी बरो. चलत वाटेक त्रास बी असा? ना 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 कसलेच त्रास ना. म्हणजे विठ्ठल माऊलीच्या नावान तुम्ही सारखे व्यवस्थित वयतात? हो, विठ्ठल माऊलीच्या नावान सदां बरें वयता आनी बरो आहा. विठ्ठल नामाचो जयघोष आणि भक्तिमय वातावरणात श्री शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाचे वारकरी माघ एकादशी निमतान पंढरपुरा वचपाक भायर सरल्यात. बुधवारा सकाळी कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळा कडल्यान हे पायवारीक व्हडा उमेदीन सुरवात झाली. कारापूरची ग्रामदैवत आशिल्ली श्री शांतादुर्गा देवी तसेच हेर देवांचे आशीर्वाद घेतले उपरांत वारकऱ्यांनी एक विठ्ठल नामाचो एकूच जयघोष केलो आणि उपरांत पंढरपुरा वचपा खातीर वाट धरली. ह्या वारकऱ्यांमदी बायलां तसेच जाणट्या वारकऱ्यांचो आस्पाव आसा. 13 दीस चलत वाटेत दनपारां आणि रातच्या वेळार थारावीक सुवातींचेर विश्रांती घेत हे वारकरी पंढरपुरा वतले. येता ते 19 तारखेक हे वारकरी पंढरपुरा पावतले. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार 20 तारखेक पंढरपुरा जावपी माघ यात्रेत हे वारकरी वांटेकार जातले. तसेच पंढरीच्या श्री विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेऊन हे वारकरी परत येतले. कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवळा कडल्यान जेन्ना वारीक सुरवात जाली तेन्ना पुराय कारापूर वाठारात भक्ती आणि मंगलमय वातावरण फाकिल्ले. कारापूरच्यान सरवण मार्गान फुडें दिवचलच्यान दोडामार्ग वटेनच्यान हे वारकरी पंढरपुरा वतले. ह्या वारकऱ्यांक निरोप दिवपा खातीर तांचे घरचे लोक तसेच विठ्ठल भक्त हजर आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
Goa is undoubtedly one of the favorite tourist destinations, whether it's listening to the sound of the waves or just walking down the beautiful streets. Traveling between North Goa and South Goa will never be the same again. It will be much more faster, smoother, and easier. May it be any season, Rainy, summer, or winter. may it be any vehicle. Light motor vehicle, heavy motor vehicles, or two-wheelers. Wondering why? It's because of the All-new Zuari Bridge. It's India's first twin cable stayed bridge, the Zuari Bridge, and it offers lovely views of the Zuari River. When observing the Zuari Bridge, your eyes will be drawn to its beautiful cables and unique identical structures. So let's look at the mesmerizing features this cable-stayed bridge has accomplished. Come along. Welcome to India's first ever twin cable stayed bridge. This bridge is a crucial connection between North Goa and South Goa. It carries the NH66 over the tidal region of the Zuari River between the villages of Agasai and Kortali. It is just few meters downstream of the Konkan Railway Bridge. New Zuari Bridge is a cable-stayed bridge built using steel pylons 125 meters high. It is India's second largest cable-stayed bridge with a main span of 360 meters and a total cable-stayed portion of 640 meters. The total length of the bridge includes approaches 13.20 kilometers. The segmental viaduct approaches provided are the widest as of date in India. It is the first twin cable stayed bridge in India with a carriage lane width of 27 meters with 4 lanes in each direction. The total number of cables used in this bridge are 224. The bridge has been uniquely designed to carry observatory towers on both of its pile caps, while will have viewing galleries, a cafeteria and all tourist amenities. Its innovative manufacturing structure will withstand high tides, heavy loads and traffic snarls with natural ease. As we say that Goa is a mixed bag of travel and tourism, and at this place both exist together. With its spectacular height and exceptional features, this Zuari Bridge is an engineering marvel in Bharat. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीम तुमचो